बेळगावच्यान हाडिल्ले 2,000 किलो गोरवांचे मांस मोनजात मोगी संघटनेच्या वावुरप्यांनी मेळून सांखळी धरलें. आयतारा फांतोडेर सुमार 4 गाडी धरली. मांस म्हापशां व्हरतालें. भायलें मांस गोंयांत हाडपाक मेळटा आसलें तरी फटीचे दाखले दाखोवन मांसांचो बेकायदेशीर वेव्हार चलता म्हूण गोवंश रक्षा आनी एनिमल रेस्क्यूवाल्यांचो दावो. मांस विकपी म्हणटात तांचो वेव्हार कायदेशीर. सध्या मांसाची गाडी दिवचली पुलीस स्टेशनाचेर दवरल्या. पुलीस डॉक्युमेंट तपासतात. आमचे कायदेशीर सगळे पेपर आहेत तिथून. डॉक्टरांचे सर्टिफिकेट हा, गाडयेचे पेपर हा आणि परमीट हा. तरी पण हे हॅरेसमेंट करून करून तेंच्यांनी ते अनहायजेनिक म्हणटात. आम्ही जसे गव्हर्मेंट कंपल्सरी हाडटाले पळय त्या भशेन आमी हाडला. खंयच्यान हाडला हे आतां बेळगांवच्यान हाडला. थंयसून आमकां मांस येता. भायले मांस इम्पोर्ट करूं येता. गोरक्षा समितीचे कार्यकर्ते आम्ही जेन्ना आमकां लक्षात येयलें की हे इनलिगल जे आसा बेळगांव सुद्दां हांगासर ट्रान्सपोर्ट करता आनी जे जे कशेच मारता म्हणजे ताका दोतोरांनी चेकींग करून आसतना सगळे जे बोगस जे पेपर बी आसता तेंचे आनी हे ओपनली मांस हाडटा हे आनी ते गायो खंय मेल्ल्यो आसता जखमी गायो आसता आनी तेन्ना आमकां लक्षात येयलें की हे इनलिगल ट्रान्सपोर्ट करता तेन्ना आनी लोकांच्या जिवाक सुद्दां ह्यो धोको आसा. जे लोक खाता ह्या लोकांनी खावंक जायना. आमकां लोकांची जिवनाची काळजी आसा म्हणून आमी हे जे आसा न्ही ही धाड घातले सामने. हे सर्टिफिकेट जे आसा ते दाखयले. आतां ही खरेंच सर्टिफिकेट ओरिजिनल आहा काय ना हे कळपाक लागून हांवें जेन्ना ह्या मनशाक आमी कॉन्टॅक्ट केलो तेन्ना तेज्या उलोवण्या वयल्यान कळ्ळें की हे बोगस आसा. पावस सुरू जालो की फोंडेच्या मार्गार पिपऱ्यो दिसपाक लागतात. बाजारात पावचे पयलींच ह्यो पिपऱ्यो हायवेचेरूच हातोहात ना जातात. फोंडे पणजे मार्गान गाडयेन यो वच करपी गोंयकार ह्यो ताज्यो तन्न्यो कुरकुरीत पिपऱ्यो घेनासतना गेलो जाल्यार अजाप. हालीं वर्सयभर बाजारात पिपऱ्यो, पूण फार्मागुडये वयल्या पिपऱ्यांक लागपाच्यो न्हय. जुनात पिपऱ्यो मेळच्यो म्हूण फोंडेचे मळेकार गिमातूच शिंपून मळे वयर काडटात. आतां तांकां सरकाराचो आदार जाय. विवेक चिपन उदकान काडपाचें न्ही. पावसा पयलीं पावसा पयलीं काडलेलो. आतां सद्या पयलीं म्हारग आसता. हय आतां म्हारग आसा. पयलीं म्हारग मेळटा तर मागीर चोयात न्ही पावसा. तुमी खंय लायला कोकळ्या सद्या चलता आतां दर 700-800 आसा. 100. 100. आतां लोक व्हरतात. आमी तशा तशी घालता व्हरोंक कोणाक गाडेकारांक. एक समज 800 घातलो येयलो आनी फुडल्या कामां हांगा म्हळ्यार परत काम आसता न्ही आमकां. आमच्या प्रिवळ वाठारांत 100-150च्या वयर मळेकार आसा आनी हे मळेकार आपल्या ह्या मळ्या पासूनच जें कितें उत्पन्न मेळटा तेजेरूच अवलंबून आशिल्ले आसा. गोवोरमेंटान जर पयलींच हे मळेकारांक एक रजिस्टर करून घेत आनी तांकां जर मानधन आर्थीक एक आदार दिलो जाल्यार हे मळेकार स्वकश्टान हो भाजीपालो पिकोवपाचें फळभाजी पिकोवपाचें काम जें पळय आसा ते फुडाक व्हरतले. युवा पिढी सुद्दां फुडें घेतली अशी म्हाका तरी आशा आसा. पोमुर्फेच्या लोकांचो आयतारा सांजाव जालो. जून सप्ता म्हळ्यार पोमुर्फेच्या झरी कडेन हो सांजाव जाता. थंयचे खाशेलेपण म्हळ्यार हो सांजावाक सोरो आसना. पत्रावळींचेर अस्सल गोंयकारांची शीतकडी घेवन जेवण. जेवणा बरोबर गांवठी फळफळावळ. ते शिवाय गांवांतले जाणटे नेणट्यांनी माचयेर चडून कला दाखोवपाचें कसब दाखोवचें म्हणून तांचे खातीर कार्यावळी. पळयात पोमुर्फेच्या झरीकडचो स्प्रिंग फेस्टिवल.
इतल्यान हें खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.